मोगाच्या न्हू पोस्ट ऑफिसांत जी कागदां येतात चिटी येतात त्यो वांटेल्यांक आमी इंग्लिशीन पोस्टमन म्हणटात. गोंयांत ताका एक उतर वापरतात कुर्रेकार म्हणून जावं कुर्रेकार जावं दी पोस्टमन जावं दी तांचें काम आयिल्लीं कागदां चिटी वांटची. आतां एका गांवांत एक पोस्ट ऑफीस आसलें ल्हान पोस्ट ऑफीस आनी त्या गांवांत एकलोच पोस्टमन तो सट्टांची चिटी गांवार तांकां व्हरून दितालो. एक दीस एक चीट आयली आनी ताणें ती पळयली. तें पळयतच ताका कळ्ळें ह्या घरची. चडशे तांकां चिटी येनात. तो ती चीट घेवन आयलो. घराचें दार बंद आसलें. ताणें दारार बडयलें. तेन्ना भितर तावन एका चलयेचो आवाज आयलो. कोण थंय? तेन्ना हाणें म्हणलें हांव पोस्टमन. चीट आयला तुमकां. बरें येता. मागीर तो रावलो. थोडो वेळ जालो. दार उक्तें जावंकच ना. परत्यान ताणें दारार बडयलें. दार तुमी उक्तें करूंकच ना. हांव हांगा वाट राखतां. म्हाका वेळ जाता. तेन्ना ती चली म्हणटा आयली 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 आयली. मातसो राव. मागीर थोड्या वेळान ती चली येता. दार उक्तें करता. पोस्टमन कितें पळयता? सुमार एक 12-13 वर्सांची चली. तिका जल्माथावनूच पांय नात. तरणीर अशें फाटी मुखार करून ती आयला. मागीर तो तिका ती चीट दिता. आनी ती चली ताका देव बरें करूं म्हणटा तो वेता. आनी कांय म्हयने उपरांत परत्यान त्या घरा एक चीट दिवंक आसा. पोस्टमन येता आनी दाराचेर मारता. तेन्ना ती चली म्हणटा कोण थंय? हांव पोस्टमन. तेन्ना ती म्हणटा रावात हांव येतां. तेन्ना तो म्हणटा ना गरज ना. ही रेजिस्टर्ड चीट न्हय. फाटल्या फावटी आयिल्ली ती रेजिस्टर्ड. तुमची सही जाय आसली. पूण हे फावटी ना सादी चीट हांव दाराच्या पोंदा घालतां आनी वेतां. तेन्ना ती चली म्हणटा नाका. रावा येता हांव रावात म्हणटा. आनी तो रावता. मागीर चली येता. दार उगडटा. आनी ती चली ती चीट घेता आनी ताका एक पार्सल दिता आनी म्हणटा ही तुमकां म्हजे तर्फेन भेट. तो म्हणटा हाची कितें गरज आसली? ना ही हांव तुमकां मोगान एक भेट दितां. पूण एक शर्त आसा. कंडिशन. तें तुमी आतां उक्तें करूंक ना. घरा वेतच तुमी ती उक्ती करून पळोवंक. पोस्टमन म्हणटा बरें आसा. बरें देव बरें करूं म्हणटा. तें पार्सेल घेता आनी पोस्टमन वेता. चली घराचें दार बंद करता आनी ती घरा भितर आसा. पोस्टमन जेन्ना आपलें काम जावन थंय घरा गेलो आनी ताणें पार्सेल उक्तें करून पळयल्यार कितें पळयतलो? एक जोडी नवे जोते पांय घालच्यो वाणो आसात. आनी तो जाप जालो. कित्याक? ताच्या पांयाच्यो वाणो झरून गेल्ल्यो. आनी तो ह्या दिसांनी रित्या पांयांनीच चलतालो. कित्याक घेवंक पयशे पावनात. जोडली जोड घराच जाय. देखून पांयांक वाणो नासतना तो भोंवतालो. आतां पळय कितल्या घरांनी तो भोंवलो. लोकांक ताणें चिटी वांटल्यो. कोणेंच ताच्या पांया कडेन पळोवंक ना. बाबा हो रित्या पांयांनी भोंवता आमचो पोस्टमन म्हूण कोणें तरी ताचे कडेन पळोवन ताका एक जोडी वाणो दिल्यो ना न्ही. पूण ती चली पळयात तिची नदर एकदम बारीक सूक्ष्म. तिका पांय नात. तिका वाणो घालूंक जायनात. पूण तिणें पोस्टमनाचे पांय पळयले आनी तो रित्या पांयान आयला हें तिणें पळयलें. देखून तिणें त्यो वाणो ताचे खातीर हाडून दवरल्यो. आनी केन्ना तरी पोस्टमन येतलो तेन्ना हांव तांकां दितलें म्हूण ती राखून रावली. आनी जेन्ना तो आयलो तिणें ताका त्यो वाणो दिल्यो.
कोंकणीत एक सांगणी आसा, चामाराची दिश्ट वणांचेर खंय. तो चामार पळया खंय तरी बसलो आसता रस्त्या कुशीन, तो तुमचें तोंड पळयना, तो तुमचे पांय पळयता. कित्याक? तुमचे वणो कशे आसात, बूट कशे आसात, पॉलिश जाला वा जावना, तो तें पळयता. कित्याक ताचें काम तें, तांतल्यान ताका ताजो पोटाचो ग्रास मेळटा न्ही. आदीं कांकणां घालूंक वळार येताले, ताका कांकणकारी म्हणटात. ताची दिश्ट खंय आसता? तुमच्या हाताचेर. कित्याक कांकणां आमी पांयांक घालिना, आमी घालता हातांक न्ही स्त्रियो, म्हूण त्या हातांक पळयता तो स्त्रियेच्या हातांक कितलीं कांकणां आसात. तशें सूक्ष्म रितीन पळोवंक आमी शिकूंक जाय. चड करून दुसऱ्यांची गरज कितें तें आमी पळोवंक जाय. आमी आमचेंच चिंताव पळया. आतां त्या पोस्टमॅन त्या गांवांत कितल्या लोकांगेर गेलो, कितल्या घरांक भेट दिली, कोणेच ताच्या पांयां कडेन पळोवंक नासतलें. आनी पळयल्यारय दुर्लक्ष केलें. आमकां कितें पडलां, तो खाली पांयान वचून दी नाल्यार कितें वचूं, आमकां कित्याक आसा. आमकां आमची चिटी मेळ्ळ्यो, कागदां मेळ्ळीं, पार्सलां मेळ्ळीं, जालें तें ताचें काम अशें. पूण ती चली आसा पळया, तिणें ते नदरेंतल्यान पळोवना. वो आमची सेवा करता, ताच्या पांयांक वणो नात, ताका कितें तरी एक भेट दिवया म्हूण तिणें भेट दिली. पळया ते चलये बरी आमी तशें बारीक नदरेंतल्यान पळोवची मनशां जावंक जाय. आमची नदर गिदाची आसूंक जाय. ही एक सांगणी आसा कोंकणीत, ताची नदर गिदाची. गीद पळया वयर उबता, पूण सकयल हांगासर पळया खंय मोडें पडलां, खंय कितें कुसलां तें ताका कळटा आनी तो थंय येता. तशीच घोणीची नदर घोण मळबार बी उबता, पूण खंय कोंबे पिलां आसा तें पळयता आनी येवन मागीर तांकां धरून व्हरता न्ही. पूण आमची नदर घोणीची वा गिदाची आसची, दुसऱ्यांक वायट करूंक न्हय, दुसऱ्यांक बरें करूंक. जर आमचे लागीं घोणीची नदर आसा, गिदाची नदर आसा, भोव बरी गजाल, देवा कारकां दिवया. आनी तसली घोणीची आनी गिदाची नदर आमी आपणावंक जाय. आमी जिवितांत वयर सरतना दुसऱ्यांकय वयर आमी काडुया न्ही. चिंतुया, हांव एक बरो संगीतकार, हांवें दुसऱ्यांकय मन आसल्यार गेलें संगीत शिकोवंक जाता न्ही. वय तूं तुजें कितें फी आसा घे, हांव सांगूंक सोदिना सगळो वावर तूं फुकट कर, फुंक्याक कर म्हूण सांगूंक हांव सोदिना, ना. पूण तूं तुजे भितर ती कला दवरिनाका. तूं जर एक बरो चित्रकार, दुसऱ्यांची देणी सोदून काड आनी तांकां सांग, हें चित्र तूं अशें काड, अशें काड. ताची उमेद वाडय न्ही. आतां पळय, दुसऱ्यांक आदार केल्ल्यान आमी ल्हान जायना, आमी उणी जायना, आमीच वाडटा. आतां तूं एक बरो शिकोवपी जावंक सोदताय जाल्यार तुवें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. तूं जितलें दुसऱ्यांक शिकयताय तितलो बरो तूं शिकोवपी जाताय. आनी बरो शिकोवपी जावंक तूं बरो शिकपी जावंक पडटा. म्हळ्यार एक बरो विद्यार्थीच एक बरो मास्तर वा टिचर जावंक शकता. पूण दुसऱ्यांक बरें केल्ल्यान आमकां कांय नश्ट ना, उलटें जाल्यार आमकां फायदो चड आसा. ही दिल्ली देणी आसात पळय देवान आमकां, ती आमच्या खातीरच दिवंक नात, ती हेरां खातीरय दिल्ली आसात. म्हणटच आमी ती देणी वापरतना हेरांची सेवा करुया. आमच्या सांगाता दुसऱ्यांकय आमी मुखार व्हरुया. सांगाता आमी दुसऱ्यांक व्हरूंक जाय. आमी एकवटाची मनशां जावंक जाय, विशाल मनाची मनशां जावंक जाय, उदार काळजाची मनशां जावंक जाय. हें आमी हे चलयेंतल्यान शिकचें म्हत्वाचें आनी गरजेचें एक लिसांव. तें लिसांव आमी शिकुया आनी जिवितांत फुडें वेताना दुसऱ्यांकूय आमी आमच्या सांगाता तांकां व्हरुया. तसलीं मनशां जावंक आमी देवा लागीं कृपा मागुया आनी आमचें साधन करुया. माणकां मोतयां पळयतल्यांक तुमकां परत्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग सदां उरूं दी, वाडत आसूं दी, हेंच म्हजें मागणें. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.